दिवचलच्या मायनिंग ब्लॉकाची पावणी जातकीर जर हो ब्लॉक सेजा ना जाल्यार हेर कंपनीन चलोवपाक घेतलो जाल्यार सध्याच्या कामगारांक सेवेत घेवचेच पडटले। कामगारांचेर अन्याय जालो जाल्यार कामगार वग्गी रावचे नात। कामगारांक कामार घेना जाल्यार मायन सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिडकावणी कायदो सल्लागार आदवोगाद अजय प्रभुगांवकर हांणी कामगारांच्या वतीन दिल्या। सरकारान आमच्या समस्या पयस केल्यो नात जाल्यार आमी नोव्हेंबर म्हयन्याचो धान्याचो कोटा उबारचे नात अशी शिडकावणी मुरगांव म्हालांतल्या रेशन दुकानदारांनी बेरेस्ताराक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। वेगवेगळ्या कारणां खातीर गिरायक रेशन दुकाना कडेन येनाशिल्ल्यान रेशन दुकानदारांचे रेशन दुकानां बंद करपाची वेळ येवपाची भिरांत तांणी उक्तायली। सरकारान 1 ऑक्टोबर सावन रेशन कार्डाचेर धान्याचो कोटा वाडयला, पूण रेशन दुकानदारांक दिल्ल्या POS मशिनांक लागून खुबश्यो समस्या निर्माण जाल्यात। 12 किल बदला POS मशीन फक्त 9 किल दाखयता, ताका लागून दुकानदारांक 3 किल कशे दिवचो हो प्रश्न आसा। ह्या मशीन खुबशे फावटी चलना, ह्या मशिनाक लागून आमकां त्रास सोंसचो पडटा अशें रेशन दुकानदार संघटनेचो अध्यक्ष गांधी हेनिक्स हांणी सांगलें। गोंय हे उद्देगा खातीर सगळ्यांत बरें थळ आसा देखून उद्देगपतींनी गोंयांत गुंतवणूक करची अशें आवाहन उद्देग मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी उद्देजकांक केलां। गोंय ल्हान आसून लेगीत हांगा 2 विमानतळां, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, पावर सोर्सीस आनी उद्देगां खातीर लागपी सुविधा हांगा आसा आनी गोंयचें नवीन उद्देगीक धोरण उद्देजकां खातीर अनुकूल आसा अशें माविनान इन्व्हेस्ट गोवा 2022 समिटा वेळार म्हटलें। आल्वारा जमनीचो मुद्दो बरोच प्रलंबीत आसा, ताका नियमीत करपा खातीर आनी ताका क्लास 2 चो दर्जो दिवपा खातीर नियाळ बसका घेतिल्ली अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगलें। 1000 परस चड आशिल्ल्या केशींचो अभ्यास करून समीक्षण करपाचे निर्देश जिल्लोधिकारी आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यांक दिल्ल्याचे मंत्र्यान सांगलें। जाल्यार ह्या केसीन रिकॉर्ड जाग्यार नाशिल्ल्यान हो प्रश्न सुटावो जावंक कळाव लागला अशें पर्येची आमदार देवया राणे हांणी सांगलें। सत्तरी वाठारांतल्या प्रकल्पा खातीर दिल्ली खास बसका जावपाची आशिल्ली, मात कांय कारणांक लागून ती जावंक पावली ना। सत्तरींतल्या सुर्ला हिल स्टेशन प्रकल्पांचें काम आनी हेर प्रकल्पांचें काम जाता तितल्या बेगीन म्हळ्यार फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्यां भितर सुरू करतले अशें उतर रान महामंडळाचे अध्यक्ष पर्येची आमदार देवया राणेन दिलें। शुक्रारा महसूल मंत्र्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना ती उलयताली।
पर्यटन हंगाम सुरू जावन एक सप्तक जालो पूण अजून मेरेन मूळची दर्यादेगेर आशिल्ल्या शेत धन्यांक शेत घालपाचो परवानो दिवपाक कळाव केला. देखून शेत वेवसायिकांनी तिडक उक्तायल्या. देखून रान खात्यान बेगोबेग शेत घालपाक परवानो दिवचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. रान खात्याच्या कासव संवर्धन मोहिमेक लागून परवानो दिवपाक कळाव जालो अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. सत्तरी तालुक्यातल्या चरावणे धरणाची संकल्पना पुराय जाली जाल्यार ठाणे पंचायत वाठारांतल्या 7 आनी हेर 15 गांवची पिवपाच्या उदकाची समस्या कायमच सुट्टली. ह्या धरणाक लागून भुंयगत उदकाचो सांठो वाडटलो आनी ताचो फायदो शेतवाडी आनी हेर बागायतीक जातलो. देखून ह्या धरणाची संकल्पना पुराय करपाच्या हेतान सरकारान परतून एक फावट पावलां उबारपाक सुरवात केल्या. कांय वर्सां पयलीं आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेन हें धरण उबारपाची संकल्पना हाडिल्ली आनी ताचें 30% काम पुराय लेगीत जाल्लें. मात कांय तांत्रीक कारणांक लागून काम बंद जालें. ह्या विशीं हालींच पणजे बसका जाली. मंत्री विश्वजीत राणे आनी थळावी आमदार देव्या राणेन हो धरण प्रकल्प पुराय करतले अशें आस्वासन दिलां. देखून ह्या धरणाची संकल्पना पुराय करपा खातीर सरकारान पावलां उबारपाक सुरवात केल्या. ग्रीन एनर्जीची मोख पुराय करतानाच झाडां पेडां आनी शेत वाठारांत अंडरग्रावंड केबलिंग करप गरजेचें जावन आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. सरकार तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा खाला दिवचल म्हालांतल्या सरपंच आनी पंच वांगड्या कडेन संवाद सादल्या उपरांत वीज मंत्री उलयतालो. ह्या वेळार मंत्र्या वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आनी प्रेमेंद्र शेट तशेंच उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीक वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी उपस्थिती लायिल्ली. शेतकी मंत्री रवी नाईक आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांग्याच्या विभाग शेतकी कचेरीत वचून बसका घेतली. शेतकी कचेरी येवपी आडखळ्यो आनी समस्या आयकून घेतल्यो. तशेंच रानवटी जनावरां खातीर ह्या विभागात पिकपी उत्पादनाचें लुकसाण जाता असो मुद्दो बसकेंत उक्ताडाक आयलो. हाचेर कितें तरी उपाय येवजण काडूंक पिकावळ पिकोवपाक मदत करपाची मागणी ह्या विभाग शेतकी कचेरींतल्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या. कफ सिरप घेतात जाल्यार सादूर जायात. भारतांतल्या कफ सिरप तयार करपी कंपनी आड जागतीक भलायकी संघटनेन म्हळ्यार WHOन अलर्ट जारी केला. WHOन किडनीच्या दुखापती विशीं आनी गॅमलिंगांतल्या 66 भुरग्यांच्या मरणा वयल्यान हो अलर्ट जारी केला. कंपनी आनी नियामक प्राधिकरणाक फुडलो तपास चालू आसा. मेडेन फार्मास्युटिकल ऑफ इंडियन तयार केल्ल्या 4 उत्पादनांच्या दरेकी नमुन्यांची प्रयोगशाळेन चांचणी केल्या उपरांत तातूंत डायथिलीन ग्लायकोल आनी इथिलीन ग्लायकोलाची चड मात्रा आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां.
हवामान खात्यान राज्यात सोमारा मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 3 दिसांत उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दर्या वेळेवयल्या वाठारांत 45 ते 55 किलोमीटर वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. ह्या खातीर नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. सावड्डे मतदारसंघातल्या सगळ्या रस्त्यांचेर दोनूय वटेन झाडां झुडपां वाडल्या देखून त्या वाठारांतल्यान प्रवास करपी लोकांक ताचो त्रास जाता. अचकीत रातच्या वेळार जनावरां रानांतल्यान रस्त्यार येतात, ताका लागून लोकांक अपघातांक लेगीत तोंड दिवचें पडटा. देखून ते अपघात जावचे न्हू हे खातीर रस्त्या कुशीक वाडिल्ले रान कात करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातांत भुरगे जल्माक येतकीत ताका आनी ताच्या आवयक सुरक्षीतपणान हॉस्पिटलांतल्यान घरा पावोवपाक खिलखिलाट अँब्युलन्स चालीक लायिल्ली. तशेंच खिलखिलाट अँब्युलन्स आतां महाराष्ट्रांत सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचें महाराष्ट्राचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा हाणें सांगलें. खिलखिलाट अँब्युलन्स ही आवयक आनी निकतेच जल्माक आयिल्ल्या भुरग्याक सुरक्षीतपणान घरा पावयता. सान पिरायेच्या भुरग्याक मरण आनी आवयक मरण येवपाचो दर उणो करपा खातीर खिलखिलाट अँब्युलन्स हाडपाचो फाटलो हेत दवरून प्रधानमंत्र्यान ही येवजण चालीक लायिल्ली. दिवाळीच्या फाटभुंयेर गोंयांत गांवांनी नरकासूर करपाची तयारी सुरू आसा. तशेंच हेर कार्यशाळांनी लेगीत नरकासुराची रुपडी करपाक सुरवात जाल्या. अशाच एका पिंगे कार्यशाळेंत फाटलीं 45 वर्सां नरकासुराची रुपडी करून विकपाची परंपरा आयज मेरेन अस्तित्वांत आसा. लक्ष्मी पिंगे आनी कलाकार अशोक मांद्रेकार दोगांय मेळून सुमार 800 नरकासुरांची रुपडी करून विकतात. ह्या रुपड्यांचे दर किमती कमीत कमी 80 रुपया आनी चडांत चड 500 रुपयांक विकतात अशें लक्ष्मी पिंगेन सांगलें. ही नरकासुराची रुपडी करपाक दिवाळेचे 4 म्हयन्यां पयलीं सुरवात जाता. तशेंच वर्सा प्रमाण कांय लोक घरा वचून खरेदी करतात, तशेंच कांय लोक बाजारांत आशिल्ल्या दुकानांचेर वचून ही नरकासुरांची तोंडां विकत घेतात अशें लक्ष्मी पिंगेन सांगलें. खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी बेळी आनी बाणावली मतदारसंघाचो शुक्रारा दौरो केलो. सरकार तुमच्या दारी ह्या उपक्रमाच्या फाटभुंयेर तांणी ह्या मतदारसंघात भेट दिल्ली. 10 नोव्हेंबर मेरेन वेळीचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तयार करतलो अशें आस्वासन ह्या वेळार मंत्र्यान दिलां. तशेंच हांगा आर्टिफिशियल टर्फ, जॉगर्स ट्रॅक आनी हेर सुविधा तयार करतले अशें तांणी सांगलां.
गोंय सरकारान गोंयच्या सुटकेची 60 वर्सां प्रमाणांत मनोवपाचे निर्णय घेतला. देखून गोवा @60चो 3 दिसांचो उत्सव तिरुवनंतपुरमांत 7 ते 9 ऑक्टोबर 2022 मेरेन चलतलो. 19 डिसेंबर 2021 सावन आयोजीत हिरक महोत्सव कार्यावळीचे भारताचो आदलो राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद तशेंच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. वर्सूभर चलपी हो देशव्यापी उत्सव देशाच्या वेगवेगळ्या शारांनी म्हणल्यार अहमदाबाद सावन सुरू जावन उदयपूर, वाराणसी आनी मदुराय हांगा मनयला, अशी म्हायती गोंय पर्यटन महामंडळाचे वेवस्थापक विशेष नायक हांणी दिली. ह्या 3 दिसांच्या उत्सवांत गोंयच्या खाणा जेवणाची खास झलक, लोकसंगीत आनी लोकनाच परंपरेच्या दायजाची वळख घडटली. ते भायर ह्या उत्सवाचें मुखेल आकर्षण गोंयची देशी सादरीकरणां आसतलीं. तातूंत कार्निवालाचे खाशेलेपण दक्की मोमोची मिरवणूक आसतली. वन जीव सप्तकाच्या निमतान रान खात्या अंतर्गत शुक्रारा मोर्जी दर्यादेग नितळ करपाची मोहीम चालीक लायली. ह्या मोहिमेचें उक्तावण मोर्जेची सरपंच सुरेखा शेडगांवकर, उपसरपंच पवन मोर्जे आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केलें. तशेंच ह्या दर्यादेग नितळसाणीच्या मोहिमेक मोर्जेच्या पीटर आल्वारेस स्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी लेगीत वांटो घेतिल्लो. आपल्या गावांत बसपी रस्त्याची दुरुस्ती करून त्या रस्त्यांचे डांबरीकरण करचे ह्या मागणे खातीर मान खानापूरच्या तळाव्यांनी जांबोटी हांगा बेळगांव गोंय राज्य रस्त्याचेर बिरेस्तारा रस्तो रोको आंदोलन करीत घोशणा दिल्यो. फाटलीं कितलींशींच वर्सां सातत्यान मागणी करून लेगीत 75 वर्सां मानगांवच्या लोकांच्या मागणेक दुर्लक्ष केल्ल्यान प्रशासनाक थळाव्यांनी आवाज उठयल्या उपरांत जागायली. तहसीलदारान स्वता गांवांत पळोवणी करपाचें आस्वासन दिल्या उपरांत रस्तो मेकळो केलो. MPT सुरू केल्या ड्रेजिंगा खातीर खारीवाडी आशिल्ल्या घरां तशेंच हांगा आशिल्ल्या जेटी मोडटली आनी रापणकारांच्या वेवसायांचेर परिणाम जातलो अशी खंत वास्कोचो आदलो आमदार जुझे फिलिप डिसोजा हांणी केला. ड्रेजिंगाचें हें काम जाता तितल्या बेगीन बंद उडोवचें अशी मागणी आपणे नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांचे कडेन शुक्रारा जाल्ल्या बसकेन केला अशी म्हायती जुझेन दिल्या. म्हापसा सिटीजन फोरम असोसिएशन हो पंगड दिवाळे निमतान आकाश दिवो सर्त आयोजीत करता. ह्या वर्सा ही सर्त 23 ऑक्टोबराक जातली. ह्या सर्तीत पयलें इनाम 25,000 रुपया आसा. तशेंच आनीक हेर इनामां सयत दर एका वांटेकाराकय इनाम भेटयतले अशें सिटीजन फोरम असोसिएशनाच्या मुखेल्यान सांगलें. ही सर्त आयोजीत करपा फाटलें कारण म्हळ्यार आकाश दिवो बाजारांत घेवचे परस आपल्या घराब्या वांगडा मेळोवन करप असो मुखेल उद्देश घेवन ह्या सर्तीक वांटेकार जावचे अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें. ह्या कार्यावळीक शिवोलेची आमदार दिलायला लोबो आनी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो तशेंच हेर वांगडी कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले.
शिक्षक विवेकी आसत जाल्यार समाज योग्य दिकेन वता अशें मत शिक्षण तज्ञ रमेश सप्रे हांणी उक्तायलां. पिळगांवच्या आयडियल हायस्कुलांत शिक्षकां खातीर आयोजीत केल्ले वाचन साधना हे कार्यशाळेंत ते उलयताले. गोवा मराठी अकादमीच्या दिवचल प्रभागा वतीन आयोजीत केल्ले हे कार्यशाळेक माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेटये, अनिल सामंत, रामचंद्र गर्दे हांच्यांनी मार्गदर्शन केलें. संवसारांतल्या मुखेल अर्थवेवस्थेमदीं उर्जा संक्रमणाचे नदरेन भारत सगळ्यांत फुडें आसा अशी माहिती केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री R.K. सिंग हांणी दिली. 17 ते 20 ऑक्टोबर ह्या काळांत नवी दिल्लींत जावपी इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या अनावरणा वेळार ते उलयताले. युरोपांत जाल्ले एनर्जी क्रायसीस हे रशिया युक्रेन घेराक लागून जालां अश्यो समस्या केन्नाय येवंक शकतात, देखून आमच्या पुरवण साखळीत विविधताय हाडपाची गरज आसा अशें केंद्रीय मंत्र्यान ह्या वेळार म्हटलें. भारत देशांत लोकां मदीं मोग आनी आपुलकी आसूंक जाय, हिंसाचाराक सोंसूंक फावना अशें आवाहन राजस्थानाचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक केलां. आयतारा जयपूर शारांत सुमार 2.8 किलोमीटर रस्त्याचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री गेहलोत उलयतालो. आदीं ह्या रस्त्याक सोडोला एलिवेटेड रस्तो म्हूण वळखताले, पूण आतां मुख्यमंत्री गेहलोत हांणी भारत जोडो सेतू अशें नांव दिलां. हो रस्तो 250 कोटी रुपया खर्च करून बांदला. सगळ्यांक ED, CBI आनी IT कितें करतात तें खबर आसा. पुराय देश तांकां लागून भियेला. मात अशाय वातावरणांत राहुल गांधी हांणी आपली भारत जोडो यात्रा चालू दवरल्या. भारत देशांत एकवट आसप गरजेचो, त्याच वांगडा संविधान पाळोवपूय तितलेंच म्हत्वाचें. तेन्नाच देश प्रगती करपाक शकतलो अशें मत अशोक गेहलोत हांणी उक्तायलें. गुळे ते बाळी मेरेनच्या करमल घाट वाठारांत 4 पदरी महामार्ग खातीर बोगदो तयार करतलो अशी मागणी गोंयकार संघटनेचे पदाधिकारी विकास भगत आनी जॅक फर्नांडीसान केल्या. आमचो करमल घाटाच्या 4 पदरी रस्तो करपा खातीर विरोध ना, पूण थंयची सैमीक संपत्ती वांटोवपाचो आमचो यत्न आसा. सरकारान नेमिल्ल्या सल्लागार समितीन बोगदाची शिफारस केल्ली आनी सध्याचो रस्तो रुंद करपाची शिफारस समितीन केल्ली ना, देखून वेगवेगळ्या सुवातींनी भुंयकाम जातलो असो अहवाल तांणी दिल्लो. ₹150 कोटी खर्च करून बेगीनूच वास्कोंत फिशिंग जेटी बांदून दितले अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या. सरकार तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा वरवीं तांणी बायणां आनी वास्कोच्या रापणकारांचे प्रश्न जाणून घेवपा खातीर खासा बसका घेतली. नुस्तेमारी खात्यांत लागपी साधन सुविधा केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या मजतीन उबारतलो अशें मंत्री हळर्णकार हांणी म्हणलां. ह्या बसकेक वास्कोचो आमदार दाजी साळकार तशेंच मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हाजीर आशिल्ले.